फोंडे पालिकेच्या नगराध्यक्ष निवडपाच्या प्रक्रियेवयल्यान राजकीय नाटक रंगला। नगराध्यक्ष निवडपाच्या प्रक्रियेवयल्यान मूळ भाजप आणि नवे भाजप नगरसेवकांचे गट एकामेका आड उबे रावल्यात। अलिखित करारा प्रमाण फोंडेचो नगराध्यक्ष आनंद नाईक हांचो कार्यकाळ सोंपिल्ल्यान नगराध्यक्ष पदा खातीर फोंडे पालिकेत राजकीय नाटक रंगला। पणजे, हंजून आणि कळंगूट वाठारांतल्यान चोरयेक गेल्ले सुमार 50 मोबायल फोन पुलिशेन सोदून काढले। सद्याक 4 जाणांक आपोवन तांचे फोन दिल्यात। उरिल्ले फोन त्या लोकांक कुरियराच्या माध्यमांतल्यान धाडून दितले म्हणून आयजीपी केशवराम चौरासिया हांणी दिली। हे 50 मोबायल चोरयेक गेल्ले आणि ते सेकंड हँड म्हणून दुकानांनी विकिल्ले। फोन चोरयेक गेल्ल्याची कागाळ मोबायल धन्यांनी पणजे, हंजूण आणि कळंगूट पुलीस स्टेशनांनी केली। या फोनांचे IMEI नंबर ट्रॅकिंगाचेर घाल्ले। चोरयेक गेल्ले फोन चोरांनी दुकानदाराक सेकंड हँड रेटीन विकिल्ले। उपरांत दुकानदारांनी ते विकपाक काडले तेन्ना ते एक्टिवेट केल्ले। फोन एक्टिवेट जाल्ल्यान पुलिसांक तांचे लोकेशन कळ्ळें। उत्तर गोय पुलिशेन ऑपरेशन फ्लशआउट मोहिमेखाला घुळेवखद तस्करी आणि बेकायदेशीरपणान राबितो केल्ल्या विदेशी नागरिकांचेर कारवाय केल्या। गेल्या म्हयन्यात गोय पुलिशेच्या घुळेवखदा विरोधी पंगडान वट्ट 17.63 लाखांचो ड्रग्स जप्त केला। या प्रकरणात 5 पुलीस स्टेशनांचेर 7 गुन्यांव नोंद केल्यात। कोळशाची येरादारी करपा खातीर वास्को रेल्वे रुळाचें दुपेटीकरण करतात म्हणून केंद्रीय रेल्वे मंत्र्यान घोषणा केली। हाचे वयल्यान आपान मुख्यमंत्र्याचेर खर टिका केल्या। आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांणी रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाक विरोध केल्लो, पूण मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे भितर ह्या प्रकल्पाक विरोध करपाची कापास्ताद ना। कारण हो प्रकल्प अदानी ग्रुपाचो आनी ताका भाजपाच्या केंद्रीय फुडाऱ्यांचो तेंको आसा असो आरोप आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकरान केला। हडफडे आणि हंजुना पंचायतीच्या वांगड्यांनी एकठांय येवन ह्या वाठारांनी जाल्ल्या रस्त्यांच्या उतिकायेची दखल घेत जोड पळोवणी केली। ह्या वेळार रस्त्यांचेर पडिल्लीं फोंडकुलां पुरोवन बेगीनूच गटारां हुसपून ती नितळ करपाचेर भर दितले अशें कळटा। तशेंच उटंगाराच्या पावसाक लागून रस्त्यांचेर उदक तुंबता देखून हो प्रस्न सुटावो करपाचें आश्वासन सरपंच रोशन रेडकारान दिलें।
प्रियोळ वाठारांतलो दत्ता नायक फाटली 13 वर्सां जाली चवथी निमतान गणपती कडेन आकर्षक देखावे तशेंच वेगवेगळ्या तरेन माटोळीची सजावट करता। राज्य पातळीचेर जावपी माटोळी सजावट सर्तींत दत्ता नायक हांकां जायते फावट इनामाय फावो जाल्यात। अंदू वर्सा दत्ता नायक आनी फॅमिलीन चवथी निमतान आंब्याचे काथे वापरून सजावट केल्या। आंबो खावन उरिल्ले काथे वापरून ताणें 4 खांबे उबारल्यात। मुंगूल गँग वॉर प्रकरणात अटक केल्ल्या मदल्या दीपक काट्टीमणी दक्षिण गोंय जिल्लो सत्र न्यायालयान जामीन मंजूर केला। 12 ऑगस्टाक एका गटान 2 तरणाट्यांचेर कोयतो आनी तरसादीन खुनशी हल्लो केल्लो। ह्या प्रकरणात 20 परस चड जाणांक अटक केले। तातूंतल्या एकल्याचो मंगळारा दक्षिण गोंय सत्र न्यायालयान जामीन मंजूर केला। गोंयकारांच्या जेवणातलो महत्वाचो घटक आशिल्ल्या नाल्लाचें उत्पादन वेगवेगळ्या कारणांक लागून देंवत आसा। ते खातीर गोंयकारांक भायल्या राज्यांतल्या नाल्लांचेर निंबून रावपाची पाळी आयल्या। हेर राज्यांतल्यान नाल्ल आयात जाता ताका लागून गोंयांत आतां नाल्लांचे दर तेंगशेर पावल्यात। नाल्ल म्हारग जाल्ल्यान सर्वसामान्य मनशाच्या बोल्साक कातर लागता। हे विशीं शेतकी खात्याचो संचालक संदीप फळदेसायाक विचारल्यार तांणी सांगलें की राज्यांत दर दिसा कर्नाटक, केरळ आनी तामिळनाडूंतल्यान सुमार 60,000 नाल्ल आयात करतात, जाल्यार 40,000 नाल्ल गोंयच्या शेतकारांकडल्यान विकते घेतात। एके वटेन रेल्वे रुळाचें दुपेटीकरण ही काळाची गरज आसा। दुसरे वटेन रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाक लागून कोळशाचे येरादारीक गती मेळटली। ही गजाल जरी खरी आसली तरी कोळशाक लागून प्रदूषण जावचें न्हय हाचे सरकारान जतनाय घेवपाची गरज आसा, अशें मत गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक हांणी उक्तायलें। गोंयांत 5 दिसांची चवथ जाली। 5 दिसांच्या गणपतीक लोकांनी निरोप दिलो, मात अजून तरी नुस्त्याच्या मार्केटांनी खवय्यांची गर्दी दिसून येना। दुसरे वटेन दिवचलचे नुस्त्याचें मार्केट पेटलां। नुस्तें सामकें म्हारग जालां अशें कळटा।
69 वडाकडेन भालचंद्र गावडे हाच्या घराचेर सुपारेचे झाड कोसळपाची घडणूक घडली। ही घडणूक घडटाच उजो पालपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार पावून झाड कातरून सुवात मेकळी केली। सुदैवान ह्या घडणुकेत कोणाकूच दुखापत जावना। 40,000चे लुकसाण जालें जाल्यार सुमार 60,000ची मालमत्ता वांटोवपाक उजो पालपी दळाच्या जवानांक येस आयलें। संभाल उत्तर प्रदेशातल्या मार्केट वाठारांत आशिल्ली बेकायदेशीर आस्थापना निमणे मातये भरवण केली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण सुमार 70 दुकानां बंद उडोवपाचो आदेश दिल्लो, पूण 20 ते 25 दीस जावन गेले तरी लेगीत दुकानां बंद उडोवंक नाशिल्ल्यान निमणे बुलडोजर करून कांय दुकानां मातये भरवण केल्ल्याचें कळटा। सप्टेंबर महिन्यात राज्यांतल्या चडशा वाठारांनी सरासरी परस चड पावसाची शक्यताय आसा, जाल्यार कांय वाठारांनी मोठ्या प्रमाणात पावसाची शक्यताय आसा। हवामान खात्यान हे विशींचो अदमास जारी केला। मजगती हवामान खात्यान बुधवारा म्हणजेच 3 सप्टेंबराक ऑरेंज अलर्ट जारी केला। नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचे न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या। गांजो तस्करी प्रकरणात पनंबीर पोलिसांनी धाड घालून बिहारच्या दोगांक अटक केल्या। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण तांकां अटक करून तांचे कडल्यान वट्ट 75,000चो गांजो जप्त केला। हे दोगूय जाण गांजो विकताले अशें कळटा। मणिपूर पोलिसांनी मणिपूरच्या थौबाल जिल्ह्यात गोळे वखद तस्करी प्रकरणात 2 जाणांक अटक केल्या। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण तांचे कडल्यान वट्ट 1 करोडाच्यो मेटाफेटामाइन टॅब्लेट्स जप्त केल्यात, तशेंच तांचे कडल्यान रोख रक्कम जप्त केल्ल्याचें कळटा। हालीसराक घोळे वखदांच्या वेव्हारात खूब जाण घुस्पिल्ले दिसून येतात, देखून ह्यो कारवायो सुरूच आसा।
गुजरात सुरतच्या जोलवा गावात आशिल्ल्या एका टेक्सटायल कारखान्याक अचकीत उजो लागपाची घडणूक घडली. उजो लागताच उजो पालपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार धाव घेवन उजो पालोवपाचो यत्न केलो. ह्या घडणुकेन 22 जाणांक दुखापत जाली. कांय जाणांक लागसारच्या हॉस्पिटलांत भरती केल्ल्याचें कळटा. आमठाणे धरणाच्या दुरुस्तीक काम अजून सोंपना. ऑगस्ट म्हयनो सोंपलो तरी हें काम पुराय जावना. दुसरे वटेन धरणात आतां उदकाचो सांठो करपाचें काम सुरू आसा. राजधानी पणजेत पावसाच्या दिसांनी सदांच हुंवारावरी स्थिती निर्माण जाताली. 18 जून रस्तो जाल्यार पावसाच्या दिसांनी तुंबतालो. रस्त्या कुशीकच्या दुकानांनी उदक भरताले. पूण ह्या वर्सा मात घोग्यांनी पावस पडून लेगीत 18 जून रस्त्यार उदक साचिल्ले दिश्टी पडूना. राजधानी पणजेत सुरू आशिल्ल्या स्मार्ट सिटीच्या कामा वेळारूय रस्त्यांचेर उदक साचून लोकांक त्रास सोंसचे पडिल्ले. पूण ह्या वर्सा मात घोग्यांनी पावस पडून लेगीत राजधानी पणजेत उदक साचून राविल्लें दिश्टी पडूना. ताका लागून स्मार्ट सिटीचें काम खऱ्यांनीच बरें जालें अशें म्हणूं येता. वीज खात्याकडल्यान परवानगी घेनासतना घरांत बसयल्ले इन्व्हर्टर आणि जनरेटरा आड कारवाय करतले. लोकांच्या हिता खातीरूच हो निर्णय घेतला. केपें तालुक्यांत घडिल्ली घडणूक अत्यंत दुर्दैवी आसा. भविष्यांत अश्यो घडणुको घडच्यो न्हय म्हणून लोक जी बेकायदेशीर कृत्यां करतात तांचे आड कारवाय करतले अशी माहिती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिली. केपें तालुक्यांत घडिल्ल्या घडणुकेच्या फाटभुंयेर मंत्री उलयलो. चेनाब न्हंयत उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान सलाल धरणाचे कांय दारां उक्तीं केल्यात. वाठारांत सतत पडपी पावसान भरपूर प्रमाणात उदक जालां. वेवस्थीत उदका वचपा खातीर ह्या धरणाची दारां उक्तीं केल्ल्याचें कळटा.
यमुना न्हंयच्या उदकाच्या पातळीत वाड जाल्ल्यान लागसारच्या घरांनी उदक घुसलां। हाका लागून जनजीवन विस्कळीत जालां। एका वाठारांतल्या 50 लोकांक तात्पुरते एका शाळेत स्थलांतरीत केल्ल्याचें कळटा। तांकां खाण जेवणाची सोय केल्या। वाडट्या उदकाच्या पातळीक लागून शारदा जिल्ल्यांतलो रेल्वे ब्रिज सांजेच्या 5 वरां सावन येरादारी खातीर बंद आसतलो। हाका लागून येरादारी दुसरे वटेंतल्यान वळयल्या। येरादारीची कोयणी जावची न्हय हे खातीर कडक पुलीस बंदोबस्तूय तैनात केल्ल्याचें कळटा। फाटले कांय दीस सेगीत पडपी पावसाक लागून पंजाब अमृतसराक हुंवारावरी स्थिती निर्माण जाल्या। कांय जाण बेपत्ता जाल्ल्यान बोटी घेवन सोद मोहीम सुरू आसा। उदक घरांनी लेगीत घुशिल्ल्यान लोकांक त्रास सोंसचो पडलो। तशेंच रस्त्याचेर उदक तुंबिल्ल्यान वाहन चालकांची गैरसोय जाली। मजगतीं फुडले कांय दीस उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा। फाटले 3 दीस सेगीत पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून हरियाणाच्या वेगवेगळ्या भागांनी सगळेकडेन उदक तुंबलां। रस्त्यांचेर उदक तुंबलाच पूण घराघरांनी लेगीत उदक तुंबिल्ल्याचें कळटा। हाका लागून थळाव्यांचें जनजीवन विस्कळीत जालें। रस्त्याचेर धोपरा मेरेन इतलें उदक जाल्ल्यान वाहन चालकांची गैरसोय जाली। लोकांच्या दुकानांनी लेगीत उदक आयिल्ल्यान सामानांचें लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा। मजगतीं फुडले कांय दीस उटंगाराचो पावस पडुये असो अदमास आसा। पटनाक सध्या डेंग्यूच्या दुयेंतींनी वाड जाल्या। याच सप्तकात डेंग्यूचे 300 नवे दुयेंती नोंद जाल्यात। आयताराक 15 दुयेंती सापडिल्ले जाल्यार सोमारा आनीक 5 दुयेंती नोंद जाल्यात। भलायकी खात्यान 20 हॉटस्पॉट सोदून काडल्यात। थंडी, जोर, आंग दुखप ही डेंग्यूची मुखेल लक्षणां जावन आसात। दर एकल्यान आपल्या भलायकीची जतनाय घेवची अशें आवाहन दोतोरांनी केलां। हालीसराक तरणाट्या भुरग्यांमदीं कोलोन कॅन्सराच्या दुयेंसान वाड जाल्ली दिसून येता। हाचे फाटलें मुखेल कारण म्हळ्यार आहार। तेलाचें खाण, सोरो पिवप, सिगार ओडप तशेंच भलायके खातीर हानिकारक आशिल्लें खाण दिसपट्टे खायत जाल्यार ह्या कॅन्सराची लागण जाता। भलायकी बरी उरपा खातीर जाता तितलें पौश्टीक खाण जेवण जेवचें अशें आवाहन दोतोर करपाक लागल्यात।